कदंब राजांनी बांदिल्लो राजबीद ह्या कदंब काळांतल्या रॉयल हायवे रोडाक सरकारान ऐतिहासीक दायज स्थळाचो दर्जो दिवचो अशी मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन केल्या। राजधानी पणजेत कदंब पठाराचेर आशिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या थळाचे ऐतिहासीक महत्व मतींत घेत ताची राखण करप खूप गरजेचें आसा। राजबीद हाका गोंयच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासीक दायजाचे प्रतीक मानतात। ह्या खातीर राजबीद रॉयल हायवे रोडाक गोंय पुर्विल्ले स्मारक आणि पुरातत्वीय थळां आणि अवशेष कायदो 1978 खाला आस्पाव करपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या प्रज्वल साखरदांडे हाणें केल्या। वो कदंब राजांनी बांदिल्लो असो रस्तो कदंब राजा जयकेशी द फर्स्ट चडशे आमच्या गोंयकारांक खबर ना हे सगळी हिस्ट्री। जयकेशी द फर्स्ट म्हणून एक कदंब राजा आशिल्लो एंड व्हेन ही शिफ्टेड हिज कॅपिटल फ्रॉम चांदोर टू गोवा वेल्ल्या गोपकपट्टना टू लिंक गोपकपट्टना पोर्ट थंय ट्रेड चलतालो टू लिंक इट विथ एला दॅट इज ओल्ड गोवा। एक स्ट्रेट असो 9 किलोमीटर रोड आसा जो हांवें ट्रॅव्हल केला आणि दॅट रोड इज कॉल्ड राजबीद। लोकली इट इज कॉल्ड बिदीर कन्नड वर्ड आसा। सो हो जो रोड आसा that road is now subjected to, it is totally in the name of development तो complete road काबार केलो आसा तरी टारिंग जाल्ले आसा। तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो तरी टारिंग जाल्ले तेन्ना and now the builders are encroaching upon the road. Nobody knows the historic significance of that road. Nobody knows that Kadamba king Jaikeshi first had built it in the 11th century. आता केन्ना राज्य करतालो कदंबा जयकेशी वन हो राजा 1053 to 1081 म्हणजे 11th सेंचुरी हो राज्य करतालो। सो ताणे लिंकिंग टू कॅपिटल्स गोपकपट्टना विथ एला हो 9 किलोमीटर्स रोड बांदिल्लो आणि इट वॉज थंयच्यान ट्रेडर्स वताले, थंयच्यान हॉर्स ट्रेडर्स वताले, सगळो तो मेजर ट्रंक रोड आशिल्लो। ओके, आता वेन यू आर गोईंग बाय द ओल्ड पेंजीम मारगांव रोड दिस रोड इज इंटरसेक्टिंग आनी मागीर तो दोंगरा वयल्यान करून करून तो फायनली एला पावता एंड गोज अप टू द पोर्ट। सो अजून पर्यंत तो एक्झिस्टन्सान आसा। सो तो आमचो मेन फोकस आसा। पयलीं आमची ओल्ड गोवा जेन्ना उलयता आमी वी विल टेक इट इन स्टेजीस। प्रेझेंटली टुडे वी आर फोकसिंग ऑन राजबीद एंड दिस राजबीद हैज टू बी नोटिफाइड अनलेस इट एन्जॉयज एनी लीगल प्रोटेक्शन इट विल नॉट बी टेकन सिरियसली। सो राजबीद हो कदंब काळांतलो रोड तो गोवा स्टेट आर्किओलॉजीक आमी अपील करता की इट शुड बी नोटिफाइड एज अ हिस्टॉरिकल साइट। Only when it will be notified as a historical site, it will keep away the builders and all those other real estate lobbies which are encroaching upon the road, which are eyeing the road, and that will stop. So Rajbid is our focus. Rajbid state archaeology कडे आम्ही अपील करता, please notify because laterite paving ताजे अजून पर्यंत आमकां दिश्टी पडटा। So this 11th century Kadamba काळांतलो road has to be preserved.